शुक्रारा उटा संघटनेन घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, विश्वास गावडे, रवींद्र गावकार, उदय गावकार, नामदेव फातर्पेकार हे मानेस्ता हाजीर असले। गोय 1961 साली मुक्त जाल्ले असले तरी गोयच्या अनुसूचित जमातीक हक्काचो दर्जो मेळपाक 2002 उजवाडचे पडले। ताज्या खातीर ह्या समाजाक वेगवेगळ्या घटनात्मक हक्कापासून वंचित रावचे पडले। 2001 साला जनगणना केली, मात वेळीप गावडा समाजाक अनुसूचित म्हणून जाहीर करूंक ना। 2002 विधानसभा निवडणुको जाल्यो तरी आमकां राखीव जागे दिवंक नात। ताजे उपरांत 2007 विधानसभा वेंचणुको आयल्यो तेन्नाय अनुसूचित जमातीक राखीव सुवातो दवरूंक ना असो आरोप उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी केला। आमकां गावडा, कुणबे आनी वेळीप ह्या तीन जमातीक एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो। हो मेळोवपा खातीर खूब लोकांचें योगदान आसा आनी आमी आभारी आसात। भारतीय जनता पार्टीचे त्या वेळचे पंतप्रधान अटल बिहारी सिंग वाजपेयी जी आनी गोंयचे आयज जे संरक्षण मंत्री आसात ते त्या वेळार मुख्यमंत्री आसात मनोहर पर्रीकर यांच्या प्रयत्नांतल्यान आनी गोंयच्या सगळ्या संघटनाच्या प्रयत्नांतल्यान आमकां हो स्टेटस मेळ्ळो। बायट प्रकाश वेळीप। आता 2017 सालांत जावपी विधानसभा वेंचणुका वेळार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक राखीव सुवात्यो दवरच्यो अशी मागणी घेवन 14 जानेवारीक पणजे आंदोलन करतले अशें तांणी मुखार सांगलां। मागण्यांतली प्रमुख एक मागणी विधानसभेक आरक्षण रिजर्वेशन इन असेंब्ली हें अजूनय मेळ्ळे कडेन ना। 2007 एक असेंब्ली जाली तेन्ना मेळ्ळें ना। 2012 इलेक्शन जालें लास्ट टायम तेन्ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन असेंब्ली गोंया खातीर दवरले कडेन ना। आनी आतां 2017 विधानसभेची निवडणूक ड्यू आसा। आमी उटाया संघटने पर्यंत आतां पर्यंत खूब अशे प्रयत्न केले। हालींच आमच्या शिष्टमंडळान आमी राजनाथ सिंग होम मिनिस्टर आसात तांकां निवेदन दिलें। आमचे गोंयचे सुपुत्र आनी डिफेन्स मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर तांकां आमी निवेदन दिलें। ह्या केंद्रीय खात्याचे ट्रायबल मिनिस्टर तांकां आमी दिल्ले आसात जीवन गोंयचे जे खासदार आसात, गोंयचे दुसरे श्रीपाद नायक मंत्री आसात तांकां मेळ्ळे। तिनूय खासदारां आमी गोंयचे निवेदन दिलें। इलेक्शन कमिशनराक दिल्ले कडेन आसा। गोंयचे मुख्यमंत्र्याक आमी निवेदन दिलें। गोंयचे आमचे ट्रायबल मिनिस्टर आसा तांकां दिलें आसा। इलेक्शन कमिशनर ऑफ दीस कंट्री तांकां आमी दिल्लें। इवन आमी निवेदन राष्ट्रपती आनी पंतप्रधान हांचे पर्यंत पावयलेले आसा। हो जो घटनेचो आमचो जो अधिकार आसा तो मेळोवपा खातीर लोकशाही पद्दतीन जे आमचे मार्ग आसात ते आमी आपणायलेले आसात। आनी हेजोच एक भाग म्हणून आमी 14 जानेवारी पणजे हांगा धरणे कार्यक्रम करपाचो आसा। आयडेक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक।